पणजे ते काणकोण, मुरगांव ते दिवचल 70, फोंड्याचो अंत्रुज महाल, साश्टीचे मडगांव, राजधानी पणजे ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोनशा मेरेन गोंयचे अर्थकारण, गोंयचे समाजकारण, गोंयचे राजकारण, गोंयकारांचे इशू, गोंयकारांचे एक्टिविजम, गोंयकारांची पल्स पळयात सिटीग्रामांत। चड मांडवी ब्रिज बांदपा खातीरचो कॉन्ट्रॅक्ट एल&टीन घेतला। तेंच्यांनी जो वेअर हावस केल्लो मांडवी ब्रिजा कडेन, तितून आयज सिलिंडर ब्लास्ट जावन उजो लागलेलो आसा। ह्या ब्लास्टान टोटल तेंची लुकसाण जाल्ली आसा। तशीच फायर ब्रिगेडीच्या इन्व्हेस्टिगेशन आढळून येयला की ती सिलिंडर आसल्यो जे कमर्शियल यूज करचे पडटा तांकां, तेंचे ते डॉमेस्टीक सिलिंडर यूज केल्ले। तशेंच कामाच्या प्लेसीर जे सेफ्टी प्रिकॉशन घेवचे पडटा उजो लागले की फायर एक्सटिंग्विशर किंवा जे सेफ्टी प्रिकॉशन्स आसतात ते घेतल्या कारणान उजो आनी वाडत गेलो। तेजे खातीर फायर ब्रिगेडच्या टोटल 3 गाडयेन उदक पालयपा खातीर येवच्यो पडल्यो। The LPG cylinder were used for cutting the iron rods. हांगा जो सुपरवायझर आसा तेंच्यांनी सांगलें की तेंचें काम चालू आसले कटिंगाचें। सो ते दोन मनीस थंयसर काम करताले आनी तेंचे कडल्यान मिस्टेक जावन तो उजो भितर गेलो आनी तेंच्या स्टोर रुमाक लागलो। टोटल 4 सिलिंडर आसले तेंचे कडेन, 2 भायर काम करताले आनी 2 भितर आसले। ते 4 सिलिंडर आमी काडल्या, तितून 2 ब्लास्ट जाल्या, 2 भरलेले आमी भायर काडल्या। ऑलरेडी हांगा आमी PI पंजीम पुलीस स्टेशना कडेन हँडेड ओवर केल्ले आसा। आतां स्टोर रुमाचो उजो पालोवपाचो ऑलरेडी काम चालू आसा, कित्याक तेंचो पेंट आसा भितून आनी सगळें स्क्रॅप मटेरियल भरलेलें आसा। आनी कितें कॅज्युअलिटी बी जाला? कॅज्युअलिटी काय ना, नो कॅज्युअलिटीज रिकॉर्डेड, ओन्ली उजोच लागलो जाता। कितें लुकसाण आतां आमकां कळटली। सायट इंजिनियर्स ते हांगासरले नाच जाले, तेंचे कडेन आमी कमर्शियल आनी डॉमेस्टिकाचो आर्ग्युमेंट जाता तेंचो हांगासर म्हणून ताका लागून ते हांगा सद्या तरी तुमकां दिसतलें हांगासर कोणूच ना। टोटल कितले फायर ब्रिगेडीचे गाडयो लागले? टोटल आमच्यो 3 वॉटर टेंडर, एक 12,000 लिटराची आनी 2 4,500 लिटराची ऑलरेडी ऑन द सायट आसा आनी फायर इज ऑलरेडी अंडर कंट्रोल। कांयच प्रॉब्लम आमी आतां JCB घेवन ती हे पत्रे जे सायट तेंच्यांनी पार्टिशन्स केल्ले ते आमी ओपन करता। ओके, अशें कन्स्ट्रक्शन सायट बांदतना बी फायर मेजर्स के घेवचेच आसता प्रिव्हेंशन बी? आतां तेंचे सांगता प्रमाणे ते कटिंग करताले, कटिंग करतना ते ऑक्सिजन आनी LPG यूज करून ते कटिंग करताले। समज तेंचे कडेन आतां हांगा पळोवंक गेले जाल्यार ऑन सायटीचेर फायर एक्सटिंग्विशर तेंचे खंयसरूच म्हाका दिसना। जे तेंच्यांनी काम करता आसतना तेंच्या फुड्यान आसपाकूच जाय आनी दे शूड बी वेल ट्रेन टू यूज दे। सो तेंच्यांनी नॉर्म्स बी वायलेट केला कशें दिसता तुमकां? सद्या तरी पयल्या उपरांत कळटा की वायलेट जाल्या, पूण स्टील वी वील इन्वेस्टिगेट। नुवें किरबाट हांगासर एका घरान रातचे चोरी जाली। चोरान घराच्या फाटल्या जे विंडो आसा ते विंडो ब्रेक करून बेडरूमान सरले आनी 2.5 लाखाचो कॅश आनी सुमार 3 लाखाचो भांगर चोरून व्हेला। सकाळीं उठलोली तेन्ना 7 o'clock जाल्ली। मागीर मिसेस सांगपा लागली मागेली आमी दुसऱ्या रुमा एक्चुली न्हिदलो आसली आनी एक बेडरूमा आनी मिसेसान आनी एक बेडरूम ओपन केल्लो सकाळीं उठ्ठोरी बाबागे ब्रेकफास्ट रेडी करपाक। सो मिसेसान म्हाका उल मारलो आनी ते निचार म्हाका कबड बी तुवें ओपन दवरलें? हांवें सांगिल्लें ना हांवें ओपन दवरलें म्हूण, कबड एक ओपन दवरलें म्हूण, म्हाका कितें हांवें कितें काडपाक जाय आसलें म्हूण, रातीको ओपन दवरलें म्हूण, कित्याक म्हाका खबर नासली हांवें लॉक केल्लें ओपन दवरलें तें। मागीर हांव दुसऱ्या बेडरूमा येतरी सगळीं कबड बी सगळीं ओपन आसलीं आनी सगळें मॅस आसलें। गोल्ड वर्थ 3 lakhs and cash worth 2,50,000 2,30,000 cash with foreign currency. Gold कितें आशिल्लें तुगेलें? Gold with necklace, 2 necklaces, bangles, earrings. तेश कोन्न आसलें। आनी कितें वयता तुगेलें? आनी सद्या तितलें आनी कांय वयना एक्चुली। गोल्ड आनी कॅश घेवन गेले ते, गोल्ड आनी कॅश वॉचीस वयले। But foreign currency 3,000 US dollars. Yeah, and some Indian cash. So total worth was like 2,30,000 cash. Right. And gold worth 3 lakhs. Worth 3 lakhs. फाटले जनेल ओपन केले? फाटले जनेल ओपन करून ग्रिल काडले ताणें। ग्रिल काडून ते एंट्री पॉयंट आनी एक्झिट पॉयंट थिंगासून आसलो आनी ही
ओपन करूं ना कित्याक आमगे बेडरुमा डोर भायल्यान बंद आसलो. आज विनय तेंडुलकर प्रेसा कडेन उलयता आसतना अशें सांगलें की BJP खंयच्याच दुसऱ्या पक्षाच्या आमदारांक फोडून आपल्या पक्षान हाडपाची गजाल करिना. पूण जर खंयच्या दुसऱ्या पक्षाचो आमदार राजिनामो दिवन BJPन जर येवपाक सोदता जाल्यार तेजें वेलकम आसा. कारण BJP हो पक्ष सबका साथ सबका विकास ह्या गजालीन विश्वास धरता. आमकां खंयचोच सहकारी पक्ष आमकां सोडपाचो ना. आमचे बरोबर आसतले. काही आमदार विरोधी पक्षांतले समज राजीनामो दिवन येतात जाल्यार कशें की आमचे सबका साथ सबका विकास सगळ्यांक बरोबर करून येवप वचपाचें. तशें NGPचे दोग जाण तुमच्या हितून येता म्हणून आमची एकूच आमी ठरयलां की मित्र पक्षाचो आमी केन्नाच विश्वासघात करचे ना. पण दुसऱ्या पक्षाच्या आमदार हाडली म्हणटकीर एक आयडियोलॉजी आसा ती एक पक्षाची त्या आयडियोलॉजीक हें जाता अशें तुमकां दिसना. आमी केन्नाच दुसऱ्या पक्षाचे आमदार मुद्दम घेवन या. जर तांकां इच्छा आसा मोदीच्या नेतृत्वाचेर विश्वास आसा आनी गोंयच्या मनोहरभाईच्याच विश्वास आसा जाल्यार अवश्य खंयच्याय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी किंवा नेत्यांनी भारतीय जनता पक्षान येवचें. आमचें सदांच तांकां वेलकम आसतलें. नावेली हांगासर स्कील डेव्हलपमेंट सेंटराचो इनॉग्रेशन जालें आनी इनॉग्रेशन प्रोग्रामाक साऊथ गोवा MP नरेंद्र सावेकर, TCP मिनिस्टर विजय सरदेसाई, सभापती प्रमोद सावंत आनी विनय तेंडुलकर हे आशिल्ले. पूण आमी पळयतात की आमचे कडेन खुबश्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आसतात पूण ते आमचे कडेन स्कील नासता. आणि ही स्कील डेव्हलप करपाच्या नदरेंतल्यान खरें म्हणजे सरकारान एक किसान कौशल अशा पद्दतीचे प्रधानमंत्री कौशल केंद्र जे आसा हे देशभरा भितर केलें. आयज आनंद जाता की साऊथ गोंया भितर अशा पद्दतीचे कौशल केंद्र हेची सुरवात जाल्ली आसा. बाब रोहनान तरी हाची फुडाकार घेतलो आनी ताका सगळो आयज ताणी इनिशिएटीव घेवन केंद्राची सुरवात केल्ली आसा. माननीय प्रधानमंत्री जाल्या उपरांत तेंच्यांनी पळयलें आनी ती स्कील डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री ही अस्तित्वात आयली आनी ज्या पद्दतीच्यो नोकऱ्यो आसात त्याच पद्दतीची स्कील तयार करची म्हणून तेंच्यांनी जे आमी हांगासर म्हाका दिसता रोहन फक्त 4च कोर्सीस सुरू करता. हाज्या पलीकडे जर पळयत जाल्यार 200 पद्दतीचे कोर्सीस हे ऑल ओव्हर इंडिया सुरू केल्ले आसा. आमच्या देशाच्या सरकारान ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना करून दाखोवन दिल्ले आहा की स्कील डेव्हलपमेंट ही सरकाराची प्रायोरिटी जाता. ते कित्याक सगळें करप आसता बेजीक फोकस आसता नोकऱ्यो, जॉब क्रिएशन आनी जॉब लोकांक मेळोवन दिवची. हें जर आमी करतले जाल्यार लोकांक इक्विप्ड करूंक जाय, बरे भशेन तांकां शिकोवंक जाय आनी मागीर तांकां नोकऱ्यो मेळोवन दिवंक जाय. आमचे तरणाट्यांक स्किलींग करून दिवप हें आमचें कर्तव्य जाता, सरकाराचें कर्तव्य जाता. ताचे खातीर हें केंद्र सुरवात केल्लें आहा. आज तांणी 5 स्टेट दवरल्या तातूंत स्ट्रीट फूड पसून एक आहा. म्हळ्यार फाल्यां जर तूं ऑमलेट पाव विकतलो जाल्यार तातूंत हायजीन कशें आसतलें. म्युनिसिपालिटी आतां हॉकींग झोन्स करता, खंय वचून कोणी उबो रावन विकूंक शकचो ना. यू हॅव टू हॅव सर्टन हायजीन नॉर्म्स, FDA नॉर्म्स आहा ते राखच्यो पडटल्यो. सो एक सिस्टमॅटीक डेव्हलपमेंट, एक प्लॅन डेव्हलपमेंट देशाचें आनी आमच्या प्रदेशाचें करपा खातीर म्हाका दिसता हें बरें पावल उखल्लेलें आहा. फक्त फुडलें नेक्स्ट फॉलोअप एक्शन शूड बी टू लिंक स्किलींग टू एम्प्लॉयमेंट. आनी गोंयांत ज्यो इंडस्ट्रीज आहात ह्यो गोंयांत इंडस्ट्री ज्यो जॉबाक लोकांक लायतात त्यो असल्या केंद्रांतल्यान रिकमेंडेशनान केल्ल्यो आसूंक जाय. आनी घेऊया एक लहानसो कमर्शियल ब्रेक. ODF स्कीम खाला जे सरकारान गरीब लोकांक टॉयलेटी बांधून दिवपाचें योजिला ते टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट बांधून दिवचे म्हणून आकेबाई सरपंच सिद्धेश भगत यांच्यानी पत्रकार परिशद घेऊन सांगले. आता म्हाका एक सांग, हो दिलो हो टॉयलेटीचो डायग्राम तेंचो म्हणल्यार कसो हितून दिसता इंग्लिशीचो कॉस्ट वेगळो आसतलो, इंडियन कॉस्ट वेगळो आसतलो. म्हाका एक सांग तेजो एरिया कितली आसतली ती कोणाक खबर ना, खंयचे सामान फिटिंग्स यूज आसतले ते कोणाक खबर ना. फाल्यां म्हाका सांग कितलीशी टॉयलेटी पयलीं गेल्यो, 1 लाखाची कितली टॉयलेटी स्टोर रूम म्हणून यूज जाता आयज. ही आतां आसा ती कितलीशी स्टोर रूम म्हणून यूज जातली. हांव कितें म्हणटा, अंडरटेकींग घेवपाकूच जाय न्ही तुमकां. लोकां कडल्यान अंडरटेकींग घेया की आमी मेंटेन करतले म्हणून ती टॉयलेट.
तुम्ही अंडरटेकिंग घेता की आमी पैसे तुमकां गृह आमचे पैसे काढा तुम्ही किंवा DSS कडल्यान पैसे काढा तुम्ही लोकांकूच दिता आनी लोकां कडल्यानूच चोरता परत. आनी हे स्किमी दिता कित्याक लोकांक सपोर्ट म्हणून दिता आनी सपोर्ट तुमी दिता आनी सपोर्ट तुमीच काडटा. सो हे खंय तरी बंद जावपाची गरज आसा. आतां होल्ड ऑन न्ही, सोमतें बंद करपाचें आनी टॉयलेट फ्री दिवपाक लागपाचें सरकारान. जनरल आसा ताका 10,000, समज OBC आसा ताका 5,000 आनी ST आसा BPL आसा तांकां 2,500. सो म्हाका एक सांग, डायजेस्टीव सिस्टम सगळ्यांची सेम आसा, तांकां सेपरेट पैसे कित्याक? सोमतें फ्री दिया आनी मेकळे करा न्ही. आनी आमी पळय, फॉर्म शूड बी कलेक्टेड फ्रॉम 7th to 12th. फॉर्म पावपा जाय 15 तारीख आनी लास्ट डेट टू BDO 25 तारखेर पावपा जाय फॉर्मां फेब्रुवारीच्या. हय. सो तुमी म्हयन्या भितर लोकां कडल्यान 10,000 2,500 तुमी दिना जाल्यार अंडरटेकिंग दिया. फाल्यां अंडरटेकिंग दिलें न्ही म्हणटा लोकांक. आनी आयज टॉयलेट कोणा कडेन ना, एक गरीब लोकां कडेन ना. आयज जे भारतीय आर्मीन जे सर्जिकल स्ट्रायक करून जो हे केलो ताका विजयोत्सव साजरो करपाक आयज म्हापसा BJPन आयज विजयोत्सव साजरो केलो. शहरांतल्यान एक फेरी काडली आनी हांगासर विजयोत्सव साजरो करून सरकाराक पाठिंबो दिलो की अशा प्रकारचे जे प्रत्युत्तर दिवपाक आमचो सपोर्ट आसता. सारखी बूच उगडल्या. तशीच पाकिस्तान तुमकां हो जागतो ट्रेलर आमच्या वायुसेनान दाखयला. ज्या फुडें आमचे कडेन मेतेर नाशी जाल्यार कमाल करतले हांव. वायुसेना जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, नौसेना जिंदाबाद. चार रणाची सुपारी पाकिस्तान भिकारी. चार रणाची सुपारी पाकिस्तान भिकारी. माता की पाकिस्तान भिकारी. गली में शोर है, गली गली में शोर है, भारत माता की वंदे वंदे. जे पाकिस्तानाक जे भारताच्या आर्मीन प्रत्युत्तर दिला त्या खातीर आमकां खूप आनंद जाला. त्या खातीर आमी मुद्दामून ही रॅली काडली आहे. असोच सपोर्ट आमचो सदांच भारतीय आर्मी वांगडा आसतलो. सर्जिकल स्ट्रायक केले, POKन खूप भितर घुसन मारलेले. आता तशेंच केले, आता पाकिस्तानान घुसन मारले. हेका लागून तांकां आनीक आमचो असोच सपोर्ट आसतलो आर्मीक की चला मारा, तुम्ही आमचे एक मारता आमी तुमचे 4 मारता. मातरम मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम. दिल्ली हांगासर जाले डेझल मिस इंडिया इंटरनॅशनल 2019 ह्या सर्ती भितर मडगांवचे रिया पाटील हिणें पार्टिसिपेट जाल्ले आनी तिका डेझल मिस इंडिया 2019चो किताब फावो जालो. And there were 23 contestants competing along with me, and I'm glad that I was selected as top 3, and I'm very happy and proud that I could make Goa proud at a national level, because I was first selected as Miss India Goa, and then I was crowned as Dazzle's Miss India International. From childhood, I'm passionate about acting and dancing, and I would love to become an actress and make people at a national level platform and different level passions. I want to participate, and my main dream is to become an actress. I would just like to say that hard work, dedication and persistence are these 3 is very important element in order to go in the glamorous world, because nowadays glamorous world is such a world where nothing is consistent there. You might not know what might happen when to you and how.
So you should always be dedicated, hardworking, and never lose hope. Yeah, because obviously every girl's dream is to become Miss World. So I'll be trying for Femina Miss India because that is the stage through which you can go to Miss World. So I will definitely try for that, and if luck supports me, then definitely I would. गोंयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेऊन परत मेळया. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.